Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचो. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, जेरुसल्या, तुका फावो त्या पोरमाणें हांव तुका लेखतलों. केल्लो कोरार पर्यान मोडून तुज्या सोपुताची तुवें बेपर्वा केली. तोरूय तुज्या तोरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्लो त्या कोराराचो हांव उगडास करतलों आनी सासणाक तोखता तसलो कोरार हांव तुजे कडेन स्थापतलों. आनी तुजे कडेन केल्ल्या कोरारान ना तें हांव करतलों तेन्ना म्हणजे तुज्या व्हडां आनी ल्हाना भयणींक काडून तांकां तुज्यो धुवो करतलों तेन्ना तूं तुजे वतीन तुज्या आदल्या कर्तुबांचो उगडास करतली आनी तुका लॉज भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान कोरार करतलों आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटच उगडास करून लॉज दवर आनी तुजे लॉजीन आनीक केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय. कित्याक तुवें केलां तितलें हांवें तुका बक्षिलां. उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो तारोक, हांव पातयेवन रावतां. म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां, ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव. सगळे कडेन परगोट करात. जबाब तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायोना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच वर्तो. जबाब तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उद्गार. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेयात.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारले, कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर ओरोंबाक थावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडतलो आनी आपले पोतिणीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातोलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. तांणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिणींक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण ओरोंबाक थावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पोतीण आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणांक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो प्रोद्वार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले थंय घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना. भोगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान थावन हिजरे जल्मलोले आसात आनी मनशांनी केल्ले हिजरे आसात आनी सर्गींच्या राज्याक लागून आपणाकूच हिजरे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. मातेव 19:19 नियाळाक आधार. एक काजारी जोडपें अशें म्हणटालें, लग्नीक जिवीत ताणटाना जायतें सोंसचें आनी भोगचें पडलें. कांय पावटी कुटुंबाच्या वांगड्या सांगाती जिवंक पासून अवघडायेचें जालें आनी केन्नाय दोगांय दोशी जावपाचे विचार मनांत घुसपले. पूण खऱ्यांनीच सोर भोंवती मनशांनी कितलेय प्रयत्न केल्यार पासून जें देवान घडलां तें मनशांनी तोडूंक जावंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, ओरोंबाक थावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. हे पासत मनीस आपल्या आवय बापायक सांडतलो आनी आपले पोतिणीक एकटवतलो आनी तीं दोगांय एक जातोलीं. म्हणटच तीं आनी दोगां न्हय पूण एक. देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. खऱ्यांनीच आयच्या काळार लग्नीक जिवीत जिवंक खूबच कठीण जाल्लोलें दिसता. विस्वास, मोग आनी एकामेका सोवें समजिकाय उणी जावन लग्नीक जोडप्यां मदें फुटी पडोवन संबंद तुटून दोशी जाल्लीं
दिसून येतात. सगळ्या काजारी जोडप्यांनी एकामेकाक बरे भशेन समजून मागण्यांन रावून देवाच्या उतरान रिगून पवित्र कुटुंबाचेर नदर थिरावन देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये हें सोत मनांत दवरून जिवंक गरज आसा. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.